हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशा आहात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळे बरे असतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा बुधवार, वेनसडे आयज. आणि आता न्ही सकाळचे 11:15 सुमार जाली, दनपार जावपाक आयली. आणि भायर जे आसा पळय वेदर असो आसा आनी टायम जो आसा पळय तो कांयच कळना कितें कशें म्हणून. म्हणल्यार कितें अशें करून दनपारचें वत बीन येता न्ही अशें ह्या टायमार. एक्चुली वत बीन आसता पळय न्हू तेन्ना बरें येता, अशें करून कळटा टायम वत येयलें म्हणटा दनपार जालें अशें म्हणून. आतां न्ही आयज असो वेदर आसा की फुल्ल न्ही सकाळ फुडें 7 बी कशें जाता तशें, आनी टायम कळत ना कितलो जालो म्हणून. अशें दिसता आजून कांय टायम जालो ना, सकाळच आसा, अशें सुसेगाद करया अशें दिसता. एक्चुली आयजूच न्ही तर सदांच न्ही ह्या दिसांक आतां जाले 4-5 दीस वेदर जो आसा पळय तो असोच. म्हणल्यार कशें वत बी बरें अशें कडक अशें वत रखरखीत येतालें पळय तशें वत बी येयना. आनी अशें उजवाड असो जायना, काळोख असोच जावन रावता, दमटी सगळी आनी असो काळोख असो. आनी रातचो न्ही ह्या दिसांनी डेली म्हणटा तसो पावस पडटा. सकाळीं पळय हांवें तुमकां दाखयल्लो पळय क्लीप, तेन्ना पावस जो आसा पळय तो पडोन गेल्लो आनी सगळो काळोख जावन आशिल्लो. जस्ट तेन्नाच थोडो टायम एक 10-15 मिनटां पयलीं जो आसा पळय पावस थांबलो. हांव उठला तेन्ना बी पावस पडटालो, बट हांवें जेन्ना शूट केलो पळय तेन्ना पावस थांबलो, असो काळोख जावन आशिल्लो. आनी ह्या दिसांनी डेलीच असो रातचो बीन पावस पडटाच पडटा आनी दीसभर जे आसा पळय अशेंच जावन रावता. वेदर जो आसा तो सामकें कितें म्हणटा अशें सामकें हें केल्ल्या भशेन, सारकें कितें चिड्डोवन दवरलेल्या भशेन, दमटी आनी वत ना कांय ना. दाखयता तुमकां भायर कशें आसा तें. हें पळयात, अशेंच जें आसा पळय तें आसता. म्हणल्यार अशें ना की भायर काळोख आसता वयर, अशें कांय ना. हें पळयात वयर अशें निवळ आसा अशी, पूण वत येयना, दमटी बिमटी तशीच आसा. आनी आयज कपडे जे आसा पळय न्हू ते आमी स्टँडारूच घातले. हांव म्हणपाक लागलें बायेचे थोडे आसा आनी हांगाच घाल्या, परत पावस बिवस येयलो जाल्यार मागीर वयर धांवपाक पडटा अशें म्हणून. काल न्ही आमी मशीन जें आसा पळय तें लेट लायिल्लें आनी कपडे जे आसा पळय ते लेट जाले आमचे. सो हांवें लेट अशें सुकपाक घातले. आय थिंक 12 नंतर अशे कपडे सुकपाक घातलेले. पळय जाल्यार 3 म्हळ्यार पावस पडपाक लागलो. मागीर पयलीं कळत ना, आमी भितर आशिल्लीं बेश्टोच अशें कित्याक तर लागून हांव भायर येयलें म्हणपाक लागलें पावस पडटा म्हणून. मागीर हांव वयर वचून कपडे घेवन येयले. मागीर तें परत आतां पावसाक धांवपा पडटा न्ही अशें म्हणून आमी लास्ट कितें जालो बाय न्ही निसरलें आनी पडलें म्हणल्यार अशें करून बसले कडेनूच तें आतां दिमकुल्यांनी हेवटेन तेवटेन वता न्ही तें निसरलें आनी तें मागीर मातशें भिता निसरून पडलें बी म्हणटकीर. हात स्लीप जाता. हें पळय आतां वचपा लागलें. खंय वयता नाका वचनाका नाका. सो न्ही स्लीप जालें. हांव तुमकां हें म्हणटालें की लास्ट इयर हें आमी स्टँड घेतलेलें मातशें बरें पडटालें, नाल्यार वयर टॅरसीर धांवपा पडटा न्ही पावस येयलो म्हणटकीर. पावस गेलो की घालपाक चल अशें म्हणून स्लीप जाता. स्टॅरकेस आसा पळय न्हू हांगा ही सगळी तेजी शेवा जाता आनी स्लीप जाता. सो ताका लागून तें स्टँड घेतलेलें मातशें बऱ्याक पडटा. सो हांव म्हणपाक लागलें आसूं आतां आनी परत वयर वचपाक आनी नाका, हेजेरच घाल अशें म्हणून. थोडेशे आसा कपडे सो घातले. आनी बाय दाखयता तुमकां खंय पावलें पळय आतां चलत दाखयता तुमकां. या हें पळय ताका न्ही हांगासर घातलेलें हें करून बसयल्लें हांवें मॅट घालून. सो तें खंय पावलें पळया. खंय रे खंय वयता? रुमा वयता? यो हांगा यो 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 रे यो बेगीन यो. चल 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 गुशा करी या. न्हावपा वयता दिसता बाथरुमाक. रुमा गेलें यो यो आतां न्हावपा वयता बाथरुमाक. अशें करून कितें दिसता पळय तें उठून तोंडाक घालपाचें. ते कपडे सगळे तोंडाक घालता म्हणटा एक हांगासर तेजोच कपडो दिल्लो ते पळय थंय आतांच काडून दवरला सगळें. हांगासर बसून गेल्ले तेका ते पडले बाबडे. धू जालो हय अशें करता कोवळीता सगळें आनी मागीर पडटा. सो पळोवया भायलो वेदर कसो कितें जाता तो. आनी भितर म्हाजें काम चालू आसा रांदपाचें इन सेन्स नुस्तें हो हाडपाक वयता म्हणटालो. म्हळ्यार टायम जालो आतां केन्ना वयता खबर ना. बायक न्हाणोवपाक बी जाय न्ही, तेज्या नंतर मागीर हें करपाचें. मोप मारला सगळ्याक वलें आसा. सय कातून दवरल्या हांगासर ही पळय ही हांगासर सय कातून दवरल्या. आतां नुस्तें कितें हाडटा तें पळोवन मिरसांग लावपाची, पिवपाचें उदक तापोवन दवरलां. आनी आदन केलां हांगासर, आदन दवरपाक जाय. आनी हें हांगासर न्ही हांवें आमरस करपा लागून मँगोज आसा पळय न्हू तो पल्प काडून हितून घातलेलो, बाय न्हिदलेलें ताका लागून मिक्सर लावनाशिल्लो.
आता लायता म्हणजे मिरसांग वाटू जाय न्ही हुमणाक. सो हो ग्रायंड करता आनी फ्रिजान दवरिता. कालच हेका म्हटलेलें हांवें आमरस करया कारण खूब आंबे आशिल्ले. आनी आतां कितें जाता जाणा, पयलीं स्टार्टींग जेन्ना आंबे हाडटा पळय तेन्ना बरें दिसता खावपाक, अशें खायन अशें. आतां न्ही ते आंबे म्हळ्यार बेजार येता सदांच न्ही, इतले व्हडले अशे हें आसना खावपाचें. तशेंच आशिल्लें खूब दीस जाले. खूब दीस मीन्स पयलीं आमी म्हायंगेर बी गेल्लीं पळय तेन्ना म्हायेन बीन दिल्ले आंबे, तेंचे ते कारफाचे बीन आंबे. सो ते म्हायेन दिल्ले आंबे मागीर आमी हाडलेले अशें करून आनी तेच्या पयलीं हाडलेले आशिल्ले फ्रिजान खूब तरेचे आंबे आशिल्ले थोडे थोडे. सो ते हांवें सगळे हितून काडले मातशे मोव जाल्लेशे आनी मातशे अशे हे कळटा न्ही पयलींचे अशे. ते सगळे काडून हांवें तेंचो पल्प काडला. आतां ते मातशे ग्रायंड करून घेता. ओके. सो आनी बायक न्हांवपाक घालपाचें आसा. मागीर हो नुस्तें हाडपाक वयतलो. सो बायक न्हावन येता आनीक मागीर हो न्हांवन बी वतलो नुस्तें हाडपाक. ओके. सो चलो मागीर नुस्तें कितें हाडलें की ना मागीर दाखयता तुमकां. सगळ्यात न्ही पांया कडेन हांगासर वलें वलें आसा. हें मारलें न्ही मोप मारलें न्ही ताका लागून. आनी बाय भोंवताय पळय दाखयता. हें पळयात हांगासर दिसता तुमकां. अशें करून हांव हांगा येयलें हांगा येता, तो रुमान गेलो रुमान वयता, आमी रुमान आसा जाल्यार रुमान वयता. हो पळयात हांगासर टायम जालो 1:45 जाले हांगासर. आनी नुस्तें हाडपाक गेलेलो मनीस तसो पळय तो आजून येयलो ना. कितलो टायम जालो हांव वेट करता. हो वचून बायक न्हिदयले बी ना. आय थिंक 11:15 11:30 सुमार गेल्लो, आजून आयलो ना. आनी हांव वेट करत आसा हो नुस्तें हाडटलो म्हणून. तर फोन केल्लो हांवें हेका, नुस्तें कितें घेतलां तें सांगलें म्हाका, बट आजून येयलो ना. मिरसांग काडून घातल्या मिक्सराक, बाय न्हिदलां. सो मिक्सर लावपाक बी भंय दिसता. मिक्सर लायलो न्ही उठ्ठलें आनी मागीर म्हाका कांयच करपाक दिवपाना. एकदां हो येयलो की मागीर प्रॉब्लम ना उठलें जाल्यार सुद्दां न्ही, तेका लागून. तर 1:45 जाले. शिताक तांदूळ घातले हांवें आनीक बायेची खिचडी जी आसा पळय ती करपाक दवरल्या. बुधवार न्ही, हें ना लायट ना करंट ना, हें जाता बाय मागीर उठ्ठा रोखडेंच फॅनाचेरच न्हिदयतकीर. अशें म्हण हांव कांय आवाज करिनासतना रांदता हें पळय हांगासर शिताक हें केलां, तांदूळ घातला, मीठ बी घातलें. अर्दें अशें जालां म्हजें शीत, जातलें आनी मातशे वेळान. शिताक तांदूळ घातले, शीत जातलें. हांगासर बाय खिचडी जी आसा पळय न्हू ती शिजोवपाक दवरल्या. आनीक बाकीचें कांय ना, पिवपाचें उदक बीन तें तापयलां आनी व्हडलेशें आयज करपाचें कांय नाशिल्लें. हो हांगासर मिक्सर लायला, मातशें एकदां मिक्सर लायलो ग्रायंड केल्लो. आतां हें करूं ना बाय उठ्ठलें म्हणून. आनी हांगासर न्ही हांव बसलेलें तितल्याक म्हाका न्ही भायर एक पार्सल आयलें, ऑर्डर आयली म्हाजी. हे बायेचे कपडे हांगासर म्हणल्यार टॉप्स. आतां म्हाका कळना कोणें ऑर्डर केली आनी केन्ना ऑर्डर केली. म्हाका दिसलें ऑर्डर केली आनी हांव विसरलें म्हणून. बट हांवें मिशो, फ्लिपकार्ट, एमेझॉन सगळें पळयलें, मिंत्रा बीन, फर्स्ट क्राय बी चॅक केलें. बट म्हाका खंयच हांवें ऑर्डर प्लेस केलेली मेळूना आनी म्हाका याद बी जायना की हांवें ऑर्डर प्लेस केल्ली म्हणून. सो ही न्ही हांगासर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आनी 10 हें आसा टॉप्स. म्हणल्यार हांव जी बायक घालता पळय हांगासर शोल्डराची टाय करपाची तसली. सायज बीन एग्जॅक्ट आसा, नांव बी म्हाजेंच आसा. दाखयता तुमकां हांगासर हें पळयात, नांव बी हांगासर म्हाजेंच आसा. बट कांय कळना केन्ना ऑर्डर केली, खंयच्यान ऑर्डर केली म्हणून. आतां हेणें बी ऑर्डर केलें काय खबर ना. आतां ते मोबायलाचेर म्हाका पळोवपाक जाय. तो मोबायल भितर आसा, बाय न्हिदला म्हणून वचूना. सो त्या मोबायला वयल्यान बी ऑर्डर केल्ली काय म्हणून, कितें फाटल्या दिसा घरा गेल्ली न्हू तेन्ना ह्या मोबायलाक नेटवर्क मेळना. हांव तोच मोबायल यूज करता चड असो आनी तेजेर बी सगळे मिशो बीन आनी तो दुसरो नंबर. सो पळोवया आतां तेजेर बीन आसा म्हणून. हांव आतां उद्दोवच्यान चिंतता कोणें ऑर्डर केली, केन्ना हांवें ऑर्डर केली. इतलें कशें भुलक्कड जालें हांव काय म्हणून की ऑर्डर करून विसरलें. अशें बी ना की चड पयलींची म्हणून ऑर्डर आसा 17 तारखेची म्हणून ऑर्डर प्लेस केल्ली आनी आयज 20 तारखेक म्हणून आयलां तें. सो हेनी हांव पळयता मागीर तो हो येतकीर त्या मोबायलाचेर. आनी पळोवया आतां हो केन्ना येता तो. एक जावपाक गेले 10 मिनटां आसा. हेका बसलां हांव वेट करत. शीत जालें की मागीर नुस्तें हें करतलो. उजरावन बी हाडटलो, व्हडलें टेंशन ना, मिरसांगच जावपाक जाय. बट हो येयला बगर मिक्सर बी लावपाना, कितें लायट ना न्ही, ते रोखडेंच हें करतलें कित्याक आतांच ते विची करता भितर तेका लागून. सो पळयता पयलीं त्या मोबायलाचेर चॅक करून ऑर्डर हायत केल्या काय म्हणून. 1:05 जालें आनी सारको हो एकाक आयिल्लो. आनी हे जे कपडे हांवें ऑर्डर केले पळय न्हू, हे पळय तुमकां दाखयता, बरी क्वॉलिटीचे आसा अशें करून.
310 मेळ्ळे म्हाका. हांवें न्ही हें मिशो वयल्यान ऑर्डर केल्लें. पळयात, प्रिंट बी सगळें बरें आसा, बेबी फ्रेंडली मटेरियल, कॉटन अशें आनी बरें आसा. 300 रुपयांक 10 मेळ्ळे. पळयात अशें करून बरें आसा. आतां हें वॉश करून दवरिता. पावसाक बी खूब कपडे लागता न्ही, ताकाच लागून हांवेंच न्ही हें ऑर्डर केल्लें. आनी म्हाका यादूच नाशिल्ली की हांवें ऑर्डर केलां म्हणून. घरा कडेन गेलां पळय न्हू तेन्ना हांवें ह्या मोबायला वयल्यान ऑर्डर केल्लें दिसता. हांव विसरलें आनी हांवें कोणें ऑर्डर केलें कोणें हाडलें. लास्ट मागीर हो मोबायल चॅक करतकीर मेळ्ळें म्हाका. आनी करंट आमचो अजून येवना. बुधवार न्ही, हक्काचो तेजो वता तो. आनी नुस्तेकार येयला हांगासर नुस्तें घेवन. दाखय रे, सगळ्यो कित्याक धुल्यो? शी बंद कर, सगळें धुवना. हांवें पळय हांगासर नुस्तें हाडलां हेणें. बांगडे हाडल्यात. बांगडेच ते बांगडूल इतली बारीक बी ना ती बांगडूल म्हणपा सारकें. बांगडे अशें आसा ते. कशे रे ते कितल्याचे? 200 रुपया? 150 रुपया? 150 रुपयाचे काय कितले आसतले ते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आसा. 150 रुपया. आनी हांगासर बारीक कुल्ल्यो हाडल्या. सो ताका बॉयल करून थंय सो हाडल्या हेणें हांगासर. आनी हे हांगासर खाप्यो बारीक आसा बट बऱ्यो आसा, फ्रेश अशें म्हण घेवन येयला. तर हांव न्ही कांयच करना, ह्यो ज्यो आसा पळय ते बॉयल करून घेता, हेंचें हुमण करता. आनी हे हांगासर जे बांगडे आसा पळय न्हू तशेंच करून फ्रिजान दवरता. आनी हें जें नुस्तें आसा पळय हें तें न्ही थोडेशें घालून हुमण करता आनी थोडें तशेंच दवरिता. हेका लागून कितें खूब घालून हुमण केलें न्ही तेंच्यांनी रोखडे कांटे जाता चड शिजयलें बी म्हणटकीर. सो तें चड शिजून बी उपयोग ना परत परत. ताका लागून आयच्या दिसाक जितलें जाय पळय तितलेंच घालून हुमण करता आनी उरलेलें तशेंच काडून दवरिता फ्रिजान मागीर परत हुमण करपाक. ओके, थोडेशें घालून करता. मागीर कांटे जावन वयता सगळें, मागीर हुमण बी खावपाकच मेळना ताका लागून. सो डब्यान घालून दवरिता फ्रिजान. गुड इवनिंग. हांगासर म्हाजी च्या जी आसा पळय न्हू ती जाली रेडी. दूद उरलां तें तापयलां आनी आयज म्हाका मन येयलां खावपाचें हें ब्रेड टोस्ट करून. सो हांगासर हांवें तवो जो आसा पळय तो तापोवन ताका हें लायलां, तूप लावन ब्रेड जें आसा पळय न्हू तें हे हांगासर गरम करपाक दवरलें. हांगासर तापलें म्हाजें. सो आतां हांगासर ब्रेड टर्न करून घेता. आयकता, तुका कितें जाय? च्या वांगडा? हांव बायक पळय तें न्हिदलेलें आतां उठलां. दोगांय न्हिदलेलीं बाप्पूयान चोडून. टर्नच जायना. तुका ब्रेड बटर जाय? बटर न्ही तूप. कितें खाता, बिस्कीट? सो हे 3 म्हाज्या खातीर गरम केल्या, पुरो इतलेंच म्हाका. दूद तापलें हय आसा. सो च्या जी आसा पळय ती रेडी आसा. घालून घेता हांव हांगासर. सो च्या पिवन घेता आमी आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके. सो खूब तेंपान न्ही आयज आमगेर च्या हें करपाक दवरल्या, म्हळ्यार करपाक दवरल्या. गरमेक लागून न्ही सांजचे आमी च्या बीन जी आसा पळय ती पियत नाशिल्लीं, करत नाशिल्लीं पिवपाची सोड. आनी दूद बीन ताका लागून हाडप खूब कमी आमगेलें. कित्याक सांजची च्या पिना न्ही. आनी तुमकां तर खबर आसा सकाळची आमगेली ब्लॅक टी, दोगांय आमी ब्लॅक टीच पिता न्ही. सांजचें म्हणल्यार अशी च्या करत नाशिल्ली गरमी लागून. हो नाकाच म्हणटालो आनी हांव म्हाकाय नाका अशी म्हण च्या व्हडलीशी अशी जायच अशी ना न्ही ताका लागून. सो आयज खूब दिसांनी म्हणपाक लागलें च्या कर अशें म्हणून च्या केल्या. सो आतां च्या बी जी आसा पळय ती पिवन घेता. आनीक म्हाका न्ही मातशी भायर झाडां जी आसा पळय न्हू
ती क्लीन करपाक जाय. क्लीन म्हळ्यार मातशी ट्रीम करपाक जाय बी अशें. सो पळयता मच्छर आसा भायर, ह्या टायमांनी मच्छर खाता आनी हेज्या पयलीं जर कितें करपाक गेलें न्ही वत आसता, गरमेन बेजार येता. सो पळयता मच्छर जर इरिटेट करना न्ही जाल्यार मातशी थोडीशी निवळ करून घेता. एका वांगडा तर सगळी जावची ना, थोडी थोडी करून जी आसा पळय न्हू ती मातशी निवळ बी करून घेता. कित्याक की मागीर पावस बी लागलो म्हणटकीर मागीर आनी कांयच करपाक मेळपाना न्ही ताका लागून. सो हो बायक हें करतलो म्हळ्यार बायक भायर पासय मारतले न्ही जावं बायक भायर घेवन वतात न्ही तेन्ना हांव म्हाजें काम जें आसा न्ही तें करतलें. ओके, सो एक 10 मिनटां म्हळ्यार जाता न्ही सगळें ताका लागून. सो चलात तर ताचे पयलीं आयचो व्हिडिओ हांगासरच एंड करून घेता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.